are going on and what is the current situation, how many stalls have been allotted. So there are again instruction from the High Court saying that there is a time period within like how many days they can have the stalls and the feast, and how many stalls can also be allotted. So we were seeing how many licenses have been given for how many stalls they have made arrangement and whether there will be any breach of these provisions. Then we were also checking the crowd arrangement, crowd control measures which will be in place, and also deployment of police and magistrate. We were also seeing it from the disaster management perspective, like how many deployment of fire tenders, how many ambulances, all those things are required. So it was a preliminary meeting. We have made a plan like how to go ahead. So that is it. So now this will be followed by an inspection once the things are ready, and then appropriate orders will be required for deployment of police persons as well as the magistrates. कितने पुलिस पर्सन रह सकते हैं इसमें? So they are making the plan, and once it is ready, they will be communicating. So Hindu outfit has come up with some this thing demand that there won't be any this thing non-veg stall, any other related this thing stalls, especially during the Damodar Saptah. So they have not approached us, but then they have approached the chief officer, and chief officer is taking care of the stall allocation. So he will answer to it. We are not stopping anybody as such. It is coming under the purview of the chief officer. सर आयज हेची तुमची मिटींग जाली दामोदर हेची सप्ताहाची अरेंजमेंट्स कितें आसतले आनी कितें सांगा तुमकां? नाही अरेंजमेंट आमची उत्सव कमिटी आहे पळय तांची अरेंजमेंट इज फूल प्रूफ. आमची सगळी अरेंजमेंट सारखी आसता, देर इज नो प्रॉब्लेम. मेन तांचे म्हणजे म्युनिसिपालिटी पुलीस डिपार्टमेंट हॅज टू टेक केअर ऑफ द अदर थिंग. मेन कितें जाता म्युनिसिपालिटी थंय स्टॉल्स दिता, त्या स्टॉलाक आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो की ताका मदीं गॅप दवरा म्हणून लागीं लागीं स्टॉल दिता. हें जालें जाल्यार लोकांक क्रावड जालो जाल्यार प्रॉब्लेम जावंक शकता. So they agreed that they will do that. Another main issue was brought by some Vishwa Hindu Parishad. Hindu Parishadan एक हाडिल्लो की we should not allow any non-veg stalls to be done. Now non-veg stall municipality कोणाक परमिशन दिना. पण ते कितें करतात थंय वास्को सरावंडींग त्या रोडार कोणाचे रेस्टॉरंट आहा पळय तांकां त्या दिसा गिरायक मेळना. म्हणजे रातचे 10 नंतर हळू हाडटा आनी तो कावंटर ओपन करता आनी नॉन-वेज विकपाक लागता. We have told Foods and Drugs to keep a track of that and still them if they feel that whatever the action they have to take, they let them take it. That's not our responsibility. तशें आतां तेणी गर्दी बी कमी जावपा त्यामुळे देवळा सायडीक बी कितें कमी स्टॉलां घालपाचें डिसिजन घेतलें. गर्दी बी जाता म्हणजे देवळा सायडीक स्टॉल्स बी लहराई जाल्ली न्ही, चड लोक आमची तशी गर्दी जायना रे. आमचे बॅरिकेडींग बी सगळें परफेक्ट आहा. आमचे कडेन कितें जाता सगळे लोक बघतात ते लायनीन येतात. आमचे व्हॉलंटियर दारार आसतात त्या प्रमाणे आमी एकदम सगळ्यांक सोडना. एका बरोबर 4, 5, 6 अशें करून सोडटा आमी. सो दॅट इज नॉट अ इशू. मेन इशू जावंक शकता कितें इतले लोक हजारांनी लोक भायर आशिल्ल्यान भायर लोकांनी हें करूंक जायना. गर्दी करून थंय कितें प्रकार जाल्यारूच इशू जाता. अदरवायज आमच्या देवळान दर्शन घेवपाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. ह्या वर्सा कितलेशे लोक येवपाचे एक्सपेक्ट करता तुमी ह्या वर्सा? पावस पडलो जाल्यार लोक येतले. लोक मागीर आतां ते सांगता 75,000 म्हज्या बद्दल लाखा वयर लोक येता. हय आनी आमी देवळाच्या सरावंडींग आमच्या रेडियसान स्टॉल बील आमी अलाव करना. सो थंय गर्दी जाता. कितें जाता लोक दर्शन घेतले काय ना मागीर फॅमिली बरोबर ते रावंड मारतात स्टॉलान. देर आर सर्टन स्टॉल्स हांगा आयदनाचे म्हण फर्निचराचे म्हण तांचे एक कितें तरी हें आसता भावना आसता तांच्यो की एवरी इयर सप्ता घेवन घेवप म्हणटा कितें तरी देवाचें अशें म्हण ते घेवन वतात. इवन आमचे वास्को आतां खारेवाडा वयली खारी बी आहा पळय तांची ती व्हडली आयदनां आहा पळय ती व्हडली हाजी न्ही आयदनां आसता आं भाण बी आहा पळय ते सप्ताचे सप्ता घेतात. थँक्यू. 26वां सप्ता सेलिब्रेट करतले तेन्ना आमी ह्या वर्सा कितें केलां बिकॉज ऑफ दी क्रावड मॅनेजमेंट आमचें देवूळ आहा पळय ताजी इट्स अ स्मॉल टेम्पल. तातूंत तशी कॅपेसिटी एकदम इतल्या लोकांक घेवपाची हें ना. आमचें जाता सप्ताक जेन्ना पयलो नाल्ल दवरता 12-20 सुमार तेन्ना सगळेच गर्दी करूंक सोदतात. आनी सर्टन आय डोंट टू नेम देम पण सर्टन ऑफिशियल्स पॉलिटिशियन्स दे कम अलॉंग वीथ देर सपोर्टर्स. सो दॅट क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. सो तो आमी रिक्वेस्ट केला ह्या वेळार आमचें अपील आसा सगळ्या लोकांक की 11 ते 2 पर्यंत आमी भितर कोणाक सोडचें ना. म्हणजे जे नाल थोडे कितें करता 11 येवन उबे रावता ते भितर 1.5 वर तशेंच रावता आनी दुसऱ्यांक येवंक मेळना मागीर.
सर्टन जे कोण आमचे रेग्युलर येवपी आसा पळय ते तांकां येवंक मेळना. तो आमी ह्या वेळार रिक्वेस्ट केला आनी आमी जाता तितले पाळटले. 11 ते 2 आमी कोणाक भितर सोडना आनी गेलोय जाल्यार ताका रोखडो भायर काडपाचो. दर्शन घेवन भायर थंय वचून बसता पळय ते एलाव करचे ना. ते एक आसा आनी लोकांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मोठ्या संख्येन येवचें दर्शन घेवपाक. आमच्या सायडीन आमी सगळेंच तुमकां प्रोवायड केल्लें आहा फेसिलिटी. येवचें दर्शन घेवन वचचें. डेट केन्ना आसतली? 30 तारीख 30 जुलय ते 31 जुलय. 31 जुलयाक समाप्ती. सो हो आसा तो 126 हो 126 सप्ताह. गेल्या वर्सा आमी 125 साजरी केली. हो 126 सप्ताह. थँक्यू सो लोकांनी बऱ्या भशेन हें करून प्रतिसाद घेवन येवचें दर्शन घेवन वचचें. थँक्यू.